नॅशनल सो मेन सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या फंडाचेर कॉलेज चलता, सो तांचो फंड चड आसा. ऑटोनॉमस इन्स्टिट्यूट, सो तांचो सिलेबस जावं करिक्युलम एक्टिविटीज सगळ्यो जो हेड आसा इन्स्टिट्यूटाचो तो डिसायड करता. आमकां कितें आसा, कितें जर करपाक जाय, सिलेबस आमकां युनिव्हर्सिटीच्या थ्रूच आसता, तांकां जाय तेन्ना चेंज करूं येता. आनी तो वेळ काडू प्रोसेस आसता, खूब टायम वता भितर. आनी तांचें कितें जाता, तांचो टायप ऑटोनॉमस जाल्ल्या कारणान मेन डायरेक्टर जो आसा तो डायरेक्ट इंडस्ट्री कडेन इंटरॅक्शन आसा. सो भुरग्यांक फुडें स्कोप प्लेसमेंटच्या दृश्टीन ताज्या पयलीं तांचे इंटर्नशिप्सूय आसता. सो भुरगो कोर्स करता आसतनाच ऑलरेडी वेगळ्या वेगळ्या इंडस्ट्रीन किंवा रिसर्च ऑर्गनायझेशनान वचून ऑलरेडी काम. इनफॅक्ट आतां तांचो जो फायनल इयरान आसा, थोडे भुरगे फ्रांसाक सुद्दां पावल्या, इंडिये भायर गेल्या इंटर्नशीप करपाक, प्लेसमेंटाक न्ही. सो असली समज इंटर्नशीप केल्ली आसा जाल्यार प्रोफायल वाडलीच, मागीर प्लेसमेंटाक फायदो जाता. सो थोडे लोक जे आसा तांकां खबर ना की बाबा NIT कितें. आमी जेन्ना हें जाल्ले तेन्ना ते REC आशिल्ली, रिजनल इंजिनियरींग कॉलेज, आतां ताका नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी म्हणटा. AIEEE एंट्रन्स. सो खुबशे भुरगे 12वेन आसता तांकां खबर सुद्दां नासता की बाबा AIEEE म्हणून एंट्रन्स आसा, जातून आपल्याक जर आपूण आन्सर करीत जाल्यार आपल्याक NITन मेळूंक शकता. किंवा बिट्साची एंट्रन्स आसा, बिट्सान वचपाक. कित्याक हांवें खुबशे पेरंट्स आयल्या, तांच्या भुरग्यांनी AIEEE आन्सर करूंक नाशिल्ली, आनी ते आतां NIT तुमी एलिजिबल ना, कित्याक AIEEE जाय. ओके, हे सर तुम्ही गोंयच्या बद्दल सांगितले. गोंयान ही आनी दोन आसात इन्स्टिट्यूशन, बरी इन्स्टिट्यूशन. गोंया भायर सगळ्यान लागीं एक नवें कॉलेज आयला आतां कारवार एक इंजिनियरींग कॉलेज आयला. त्या भायर KLEs आसा बेळगांव, आमचे कोल्हापूर आसा, पुणे इंजिनियरींग कॉलेज आसा, नांदेड एक आसा, गोंयांक पयस पूण ते महाराष्ट्रान गव्हर्मेंट कॉलेजांनी टॉप, गुरू गोबिंद सिंग. सो ह्या इन्स्टिट्यूट्सांनी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनियरींग टॉप आसा. आनी KLEन एक स्पेसिफिकली सांगपाचें म्हळ्यार मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स म्हणून एक स्ट्रीम आसा. तातूंत इलेक्ट्रॉनिक्स जेन्ना आमी उलयतात, सगळेच इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स, कंपोनंट्स, टेक्नॉलॉजी आयली. मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेसिफिकली फक्त मेडिकल फिल्डान जी इलेक्ट्रॉनिक्स यूज जाता ताजेर आसा. सो ती फूल स्ट्रीम, फूल 4 वर्सां त्या ताजेर कॉन्सन्ट्रेट करता भुरग्यांक. आनी जे पास आउट जातात भुरगे ते मागीर त्याच रिसर्चान वचूं येता फुडें मेडिकल फिल्डान. ECG, EEG, इवन आमचे ब्लड प्रेशर जे आसा आजकाल सगळे इलेक्ट्रॉनिक्साचेर चलता. आनी तातूंत आतां अशें म्हापशा 1-2 हॉस्पिटलां आसा, तातूंत अशी सिस्टम आसा की दोतोर थंय आसपाची गरज ना, मशीन काडटा आनी ईमेल करता दोतोराक रिपोर्ट. सो दोतोर खंय आसा तो आपल्या सेलर ईमेल पळोवन कॉल करून सांगूं येता असो ट्रिटमेंट चेंज कर म्हणून. सो मेडिकल फिल्डानूय इलेक्ट्रॉनिक्स खूब वयर सरला, खूब वाडपाचो आसा, खूब जाला. आजकाल रिसर्च GE म्हणून कंपनी आसा, फिलिप्स आसा, हांचो मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्सानूच खूब रिसर्च चालू जाला. ओके, इंडियनूच जाला, भायर कितलो जाला आसता तुका हिशोबूच कळटलो. मॅडम, जर तुम्ही म्हटला की हे जे कॉलेजीस आसात ते काही कॉलेजीस म्हाका दिसता गव्हर्मेंट म्हणजे सगळ्यांचे एफिलिएशन गोवा युनिव्हर्सिटीक आसा, पण काही कॉलेजीस आसात ते सेल्फ फायनान्स आसात. तर हांचो फी स्ट्रक्चर कितें आसता आनी दर्जाच्या दृश्टीन कितें फरक आसता हांच्या हितून? गोवा इंजिनियरींग कॉलेज एकूच गव्हर्मेंट इंजिनियरींग कॉलेज, जंय 5 हातूंतसून एकूच आसा गव्हर्मेंट इंजिनियरींग कॉलेज, ते गोवा इंजिनियरींग कॉलेज फार्मागुडी. सो तातूंत कितें आसता, चडसो जो खर्च आसता तो गव्हर्मेंट स्वता करता. सो स्टुडंटांक फी सामकी कमी जाता, बेर मिनिमम जाता. प्लस बाकीची 4 कॉलेजीस जी आसा ती सेल्फ फायनान्स, गव्हर्मेंटा कडल्यान कांयच सपोर्ट नासता. म्हणजे भुरग्यांकडल्यान पयशे घेवन ताजेरूच शिकयता. फॅकल्टींची सॅलरी टू डेव्हलपमेंट ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर टू लॅब, सगळं जे डेव्हलपमेंट जावपाचो आसता तो सगळं भुरग्यांच्या फीचेरूच आसता. सो त्या खातीर फी मातशी चड आसता. ओके, मातशी चडूच चड आसता. पूण कशें आसा, प्रायव्हेट कॉलेज, ओके, सो भुरगे जे फी दिता ताजेरूच कॉलेजाचे रायट फ्रॉम फॅकल्टी टू इन्फ्रास्ट्रक्चर. आनी त्या कारणान फिडबॅकूय बरो जाता. जेन्ना आमी भुरग्यांच्याच फीचेर कॉलेज डेव्हलप करतात तेन्ना वी सी टू इट की बाबा सगळो पयसो प्रॉपरली युटिलायज जाता. सो थंय आमकां कंट्रोल उरता. आमकां एक जबाबदारी आसता की भुरग्यांक आमी तो दिवपाकूच जाय इन रिटर्न, क्वालिटी ऑफ एड्युकेशन दिवपाकूच जाय इन रिटर्न. म्हणजे जर तुम्ही सेल्फ फायनान्स ह्या कॉलेजीन केले जाल्यार प्लेसमेंटाक काय प्रॉब्लेम जावचो ना. म्हणजे प्लेसमेंट कशें आसा, प्लेसमेंट कॉलेजीचेर चड निर्भर ना. जर गोवा इंजिनियरींग कॉलेजाचो भुरगो 2nd क्लासान पास जालो, थंयच आनी खंयच्याय प्रायव्हेटाचो भुरगो डिस्टिंक्शनान पास जालो, डिग्री फायनली गोवा युनिव्हर्सिटी दिता. डिग्रीचेर कॉलेजीचें नांव येना. सो जेन्ना प्लेसमेंट आसा ते भुरग्याच्या परफॉर्मन्साचेर. ओके, तूं खंयच्याय कॉलेजींतल्यान बरो मार्क्स घेवन जो भुरगो पास जाता ताका प्लेसमेंट मेळटाच. बऱ्यांतल्या बऱ्या कॉलेजींतलो भुरगो जर कमी मार्क्स घेवन पास जाता ताका प्लेसमेंट कसोच मेळचो ना, कॉलेजीच्या नांवाचेर प्लेसमेंट मेळना. अशें जावंक शकता की बाबा चल हें कॉलेजाचें नांव आसा, कित्याक 2-3 कॉलेजां इतलीं वर्सां जालीं आसा,
सो तांचे ऑलरेडी नाव एस्टॅब्लिश जाला. बाकीचे कॉलेजा थोडी न्यू आसा, लायक डॉन बॉस्को आनी आमचे कॉलेज सामकेच न्यू आसा. सो आमचें नाव अजून एकूय बॅच अजून पास आउट जावंक ना. बरोबर. सो नाव एस्टॅब्लिश जावपाक 1-2 वर्सां वताच. बरोबर. सो नाव एस्टॅब्लिश जाता नावाचेर कंपनी येत की बाबा हें बरें कॉलेज म्हणून हांव इंटरव्यू घेवपाक येतलो. बरोबर. पूण हांव त्या भुरग्याक जॉब दितलो काय ना डिपेंड्स ऑन हाऊ गुड दॅट स्टुडंट. सर एक महत्वाचो प्रश्न असा की जो गोंयांत कदाचित आमकां फेस जायना आसत, देशाच्या पातळीचेर खूप इंजिनियरिंग कॉलेज जॉब ऑफर करतात, म्हणजे हे करतात, कोर्स ऑफर करतात, पण ते सगळेच व्हॅलिड नसतात. आणि अनेक वेळा भुरगो वता थंय डिग्री घेता आणि जेन्ना तो बाजारात वता तेन्ना ते डिग्री व्हॅलिड आसता. तेन्ना खंयची अशी बॉडी आसा की जंय कळटा की ती कॉलेज जी आसा ती व्हॅलिड आसा, किंवा खंयची म्हणजे आमच्या भुरग्यांनी कशें वळखचें? पळय, जी युनिव्हर्सिटी अफिलिएटेड कॉलेजां आसता तातूंत एक बॉडी आसा ऑल इंडिया कावन्सिल ऑफ टेक्निकल एड्युकेशन, AICT. ओके. सो AICT रेकग्नायज्ड जे कोर्सेस असतात ऑर युनिव्हर्सिटीज ऑर कॉलेजीस असता ते ऑलरेडी आपल्या वेबसायटीचेर किंवा ब्रोशराचेर बरयतात रेकग्नायज्ड बाय AICT. सो आमची गोंयची 5 कॉलेजां आहा ती अंडर AICT. त्या भायर नॅशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन म्हणून आसता. ते कितें करतात, बाकीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर पळयतात. AICTचे सामके नॉर्म्स असता, हे नॉर्म्स आसत जाल्यार AICT अफिलिएशन. म्हणजे हांच्या सायटीचेर जर वचून पळयलें जाल्यार तुमकां त्या कॉलेजची नांवां मेळूं शकतात. कॉलेजीची नांवां मेळटली, तांचो रँकूय मेळटलो. नांवाच नसता. म्हणजे तुमी खंयच्या कॉलेजीन वचचें हें तुमी ठरोवंक शकता. तांकां रँक कळटा. रँक म्हणजे कितें कळ्ळें की ह्या कॉलेजीन बाबा ह्यो फॅसिलिटीज आसा किंवा अशा शिक्षणाचेर मेन भर आसता. मॅक्सिमम क्रायटेरिया हाऊ गुड यू टीच. बाकीच्या फॅसिलिटींक तितलो व्हडलो वेटेज दिनात ते, पण टिचिंग इज इम्पॉर्टंट न्ही, की टिचिंगेचेरूच भुरगो कितलो फुडें शिकतलो, कितें नॉलेज आसा ते टिचिंगेचेर आसता. सो NBA किंवा AICTच्या वेबसायटीचेर फूल रँकिंग मेळटा किंवा खंयचे एफिलिएटेड आसा काय ना आनी ताजो स्टेटस कितें तो. डीम्ड कॉलेजींग ते नासता, लायक NIT इज अ डीम्ड कॉलेज, ते AICTच्या अंडर येना. डीम्ड कॉलेज म्हळ्यार डीम्ड कॉलेज म्हणजे तांचे खंयच्या युनिव्हर्सिटीक एफिलिएशन ना, ते ऑटोनॉमस, टोटली ऑटोनॉमस. सो तांची ती फंडिंग गव्हर्मेंटाचे असले सुद्धा जाल्यार ते खंयच्या युनिव्हर्सिटीचेर डिपेंडंट ना. दीस कॉलेज इज अ युनिव्हर्सिटी. पण ती कॉलेज रिकॉग्नायज आसा? ती कॉलेज आता ताजेर कितें आसा, ताजेर खंयचीच बॉडी ना. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी लायक IIT सेपरेट कोणे रेकग्नायज करपाची गरज ना, कित्याक तांचे एक लेवल आसा. तशेंच NITक एक लेवल आसा. पूण गोवा युनिव्हर्सिटीच्या अंडर जी कॉलेजीस आसा 4-5 तांकां आमकां AICTचे रेकग्नेशन. AICT इज अ सेपरेट बोर्ड इन इट सेल्फ अँड इट हॅज गॉट इट्स ओन व्हॅल्यू. सो AICT रेकग्नायज इट सेल्फ, म्हणजे कोणेच सांगलें हांव गोवा युनिव्हर्सिटीचो स्टुडंट BE, आपुणूच कळ्ळें की AICT रेकग्नायज व्हॅल्यू आपुणूच वयर. ओके. म्हणजे तुमी जेन्ना कॉलेजीन एडमिशन घेता तेन्ना ह्या गजालीचो विचार करप खूप महत्वाचें आसा. ताचो रँक कितें आसा, ती व्हॅलिड आसा काय ना. आणि समजा जर बऱ्या कॉलेजीन एडमिशन घेतलें, पण ताच्या पेक्षाय महत्वाचें आसा की तुमचो वैयक्तीक परफॉर्मन्स कितें आसा, ही सगळ्यात महत्वाची गजाल. सर, फाटींच हांवें वाचलें, 1-2 कोर्स वाचले आणि ते म्हाका खूप सिमिलर लागले. म्हणजे कितें की तुमी म्हणटात ते इलेक्ट्रॉनिक अँड कम्युनिकेशन आणि इलेक्ट्रॉनिक अँड टेलिकम्युनिकेशन, हे दोन्ही कोर्स एक का ताच्या भितर फरक आसा? कशें आसा, इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन ही टर्मिनॉलॉजी पयलीं वापरताले लोक. टेलिकम्युनिकेशन म्हणजे लॉंग डिस्टन्स कम्युनिकेशन. ओके. इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्युनिकेशन जेन्ना म्हणटा हांव, इलेक्ट्रॉनिक्स विच इज युज्ड इन ऑल कायंड्स ऑफ कम्युनिकेशन. सो बेसिकली कोर्सान सिमिलरिटी खूप आसा. अरावंड 90% सब्जेक्ट सुद्धा जे शिकयले जाता ते सेम. फक्त स्पेशलायझेशन जेन्ना येता, इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशनान थोडे वेगळे सब्जेक्ट्स असतात. स्पेशलायझेशनान इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्युनिकेशनान वेगळे असता, पण ते सुद्धा आता बहुतेक सगळे सेम झाल्या. आणि इनफॅक्ट गोंया भायर चडशी कॉलेजीस जे आसा ती इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्युनिकेशन इंजिनियरिंगूच आसा. गोंयांत ती इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन लोकांक दिसता की टेलिकम्युनिकेशन बरें चड, तशें कांय ना. इनफॅक्ट गोंया भायर टेलिकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन अशें क्वचित मेळटा कॉलेजीस, चडशी इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्युनिकेशन. सर, तुम्ही जे सांगले की इंजिनियरिंग करून जे शिक्षण घेतात ते आम्ही पळयलां की चडशे खंय तरी जॉब करतात, ते खंयच्या तरी कंपनीन जॉब करतात. पण इंजिनियरिंग म्हणजे इन जनरल इंजिनियरिंग आणि पर्टिक्युलर तुमचे इलेक्ट्रॉनिक जे फील्ड आसा ते इंजिनियरिंग करून तो भुरगो किंवा ते चली सेल्फ एम्प्लॉयड म्हणजे स्वताचो कितें व्यवसाय सुरू करपाक ताका वाव आसा? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कसो आसा ना, आता स्मॉल स्केल खूप वाव आसा, स्पेशली गोंयांत. कित्याक वेर्णा एक आसा, सिबा म्हणून आसा, ते बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिपाक प्रोत्साहन दिता. पण जे GCCIचो एक आसा, एंटरप्रेन्योरशिपाक प्रोत्साहन दितात. म्हणजे जर भुरग्याक स्मॉल स्केल कितें स्टार्ट करूंक जाय, म्हणजे उदाहरण आता से म्हाका मोबायल एप्लिकेशन डेव्हलपमेंटाची कंपनी स्टार्ट करूंक जाय, म्हजे कडेन व्हडलो शेड बीड घेवन इंडस्ट्रियल एरियान काम करपाक पयसो ना, म्हजे कडेन ते बारीक सारीक कंप्युटर सुद्धा घेवपाक पयसो ना. सो हांव इन्क्युबेशन लॅबान वचून म्हजें प्रपोजल दिता की म्हाका अशी कंपनी स्टार्ट करपाक जाय.
ते पळयतात हाचो स्कोप आसा ते करतात रिसर्च आपल्या एंडाचेर आनी मागीर ते ओके जर स्कोप आसा जाल्यार आपलो एरिया दितात क्युबिकल्स दितले कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर बेजीक जाय तो सुद्दां मेळटा. सो जो कोण करता कंपनी ताका फक्त ते भाडे दिवपाचो खर्च आसता म्हयन्याचो. ओके. पूण फूल इन्फ्रास्ट्रक्चर मेळ म्हाका इन्वेस्ट करपाची गरज ना. जर म्हाका दिसलें की बाबा हातूंत आपले कांय जमना हांवें सोडूं येता. ओके. सो तितलो पेज आसता पळय माथ्यार हांव नवें जर करतलो जाल्यार सगळेंच जर विकतें घेतलेलो तो सगळो खर्च केला तो उदकान गेलो म्हणपाची गरज ना कित्याक सगळें हांव रेंटार यूज करता न्ही. ओके. म्हणजे एक बरी गजाल की तुम्ही जर इलेक्ट्रॉनिक इंजिनियरिंग केलें जाल्यार तुमकां नोकरीच घेवपाक जाय नोकरीच करपाक अशातलो भाग ना. जर तुमच्या भितर उमेद आसा आनी नवें कितें सोदपाची जर तुमच्या भितर ताक आसा जाल्यार तुमी स्वताचो व्यवसाय उबो करूं शकता आनी भितर रिस्क कमी आसा हें तुमी सांगलें. सर आमी आतां पर्यंत डिप्लोमा पळयलें डिग्री पळयलें आनी डिग्री उपरांत कितें स्कोप आसा म्हणजे डिग्री उपरांत फुडें शिकपाक जाय जाल्यार मास्टर ऑफ इंजिनियरिंग आसा विच इज अ पोस्ट ग्रॅज्युएशन कोर्स. आतां पोस्ट ग्रॅज्युएशन कोर्स म्हणटकच आमचें कशें आसता 3 स्ट्रिमी आसा आनी तिनूय गोवा इंजिनियरिंग कॉलेजूच ऑफर करता. एक म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड इन्स्ट्रुमेंटेशन जातून हांवें केलां म्हजें मास्टर्स. एक आसा मायक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स आनी एक आसा RF एंड ऑटोमेशन. आतां इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड इन्स्ट्रुमेंटेशन म्हणजे अगेन कम्युनिकेशन जी आमची डिग्री आसा तीच आनी मातसो स्ट्रेस इन्स्ट्रुमेंटेशन इज मोर लायक अ कंट्रोल सिस्टम फील्ड किंवा जे इन्स्ट्रुमेंट्स आमी यूज करता फॉर ऑटोमेशन ऑर कंट्रोल ताजेर मातसो स्ट्रेस येता. मायक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स इज प्युअरली अबाउट डिझायनिंग चिप्स. आतां हे IC चिप्स आसा तातूंत जे भितर बारीक बारीक जे फायनल जर लो लेवलाचे सगळ्यात लोवस्ट लेवलाचेर आसात जी सर्किट्स आसता ते सेल्स असतात. ओके. सो ते मायक्रोमिटर इंजिन आसता म्हणून ते मायक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स म्हणटा. आजकाल एक्चुअली टेक्नॉलॉजी नॅनोमिटर स्केलीचेर गेल्या पूण स्ट्रीम इन जनरल इज कॉल्ड मायक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स. सो ते चिप डिझायन किंवा एम्बेडेड सिस्टम्साचेर स्ट्रेस जाता. आनी RF एंड ऑटोमेशन जे रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आमचे हाय लेवल कम्युनिकेशन जे आसता ओके सो ते रेडिओ फ्रिक्वेन्सीचेर जातात. मे बी आमी आजकाल डे टू डे सुद्दां यूज करना आसत पूण कम्युनिकेशन जनरली RF लेवलाचेर पावला. आनी ऑटोमेशन एज आय सेड ऑटोमेशन म्हणजे इंडस्ट्रीन आतां सगळें ऑटोमेटेड न्ही PLCs म्हणून आसा. सो फूल प्लांटार लोक लागनात सगळी मशिनां इक्विप करतात. मशीन आपुणूच काम करता. कशें काम करप ते एक PLC बसयल्लो आसता दॅट इज ऑटोमेशन. सो हातूंत स्पेशलायज करूं येता भुरगीं आनी 15 सीट्स आसता पर स्ट्रीम. ओके. सर तुम्ही खूप विस्तारान सांगलें. शेवटचो संदेश आमच्या जे दर्शक आसात तांकां तुमी कितें दितात जे भुरगे इलेक्ट्रॉनिक फिल्डांत येवपाक सोदता? हांव मेन म्हणजे अशें सांगतलो की जर एका भुरग्याक इलेक्ट्रॉनिक्सान येवपाक जाय ताणें पयलें म्हणजे तातूंत आवड आसपाक जाय. आवय बापूय सांगता किंवा प्लेसमेंट मेळटलो म्हणून ये जाल्यार ताका मागीर फुडें अभ्यासाक शिकपाक त्रास जाता कित्याक मोटिवेशन नासता. जो आवडीन स्वताच्या येता तोच हातूंत फुडें सरता. आनी दुसरें म्हणजे गोंयानूच रावन काम करतलो अशी मेंटॅलिटी आसूंक फावना. आपूण गोंया भायर वतलो आनी फुडें कितें इंडस्ट्री आसा गोंया भायरूय जग कितें आसा तें पळयतलो अशा मेंटॅलिटीचो भुरगो हातूंत फुडें सरूंक शकता. सर इलेक्ट्रॉनिक किंवा इंजिनियरिंग हो विशय खूप क्लिष्ट जो सर्वसामान्यांक दिसता पण तुम्ही खूप रसाळ पद्धतीन आणि खूप सोंपेपणान आमच्या दर्शकांक सांगले त्या खातीर तुम्ही तुमचे प्रुडंटच्या वतीन हांव आभार मानता. धन्यवाद. हे आशिल्ले प्रोफेसर यज्ञेश संजगिरी. इलेक्ट्रॉनिक इंजिनियरिंग ह्या विशयाचेर ताणें आयज मार्गदर्शन केलें. तुमकांय वेगवेगळ्या फिल्डा विशीं जर सुचोवपाचें आसत वेगवेगळे रिसोर्स पर्सन सुचोवपाचे आसत आनी ह्या कार्या विशीं आपली मतां व्यक्त करपाची आसत जाल्यार ह्या ईमेल आयडीचेर आपली मतां धाडात, मुजरत धाडात. ही कार्यावळ तुमकां दर शुक्रारा दनपारां 1:30 आनी रातच्या 10:30 पळोवपाक मेळटली. पळयत रावात प्रुडंट.